Sovels ekvia deva, sasna knoman tuka. Sovels ekvia deva, sasna knoman tuka. Tubo porto, tubo veda, Moima, soglia fatta, tuo volto, tuo veda, moima, soglia fatta, sovrespora e glasdeva, sasna namantuta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिसान जेजू तुमकां कृपा दी. महिमागाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या विक्टर मास्करनेस हे आमचे भाव आसत देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच जॉन आयज आपली दोळ्याची सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता देवान ताका पिकोवणीचो हात लावंक मागुया. झेमिया डिसिल्वा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तिचे पासत मागुया. आमची 400 वर्सांची समारंभणी उत्सवीक वर्स सुरू करूंक आमी सगळी तयारी केल्या. 2 दिसांनी आमी हे आमचें उत्सवीक वर्स सुरू करता. ह्या उत्सवीक वर्साक आमचे फिरगोजेचेर आमच्या फिरगोजेच्या दर एका वांगड्याचेर गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचेच पासत आमच्या राज्याची शांती पासत आमच्या देशाची शांती पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवा लागीं मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. Asoy Fatima Barbosa, Deusua Gran Francisco Menezes, Dabuli Valent de Souza, Asoy Dongri Anthony Carvalho, Alto Dabuli Anthony de Cruz, Behind NSD John Sebastian, Regina Mundi Alex Fernandes, Alto Chicali Salusin Albuquerque. सायबीन मायचे मजतीन ह्या गोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देव आमचो मोग करता आनी देवाच्या मोगाच्यो खुणा आमचे भोंवतणी जायत्यो आसात. दिसाच्या दिसाक त्यो आमकां दिसती पडटा आनी तरी आसतना जायते पावटी आमी कुड्डीं जाल्या. जायते पावटी ह्यो खुणा आमी समजूंक ना आनी जायते पावटी आमी आनीक खुणा मागल्यात. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पत्की सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच करण्यो करूं जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
बागेवंत पावलून गालेसीकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आब्रामांक 2 पूत आसले म्हूण बरयलोलें आसा. एक साकोन्नीचो आनी दुसरो स्वाधीन बायलेचो. पूण चाकोन्नीचो तो सैबाचे चाली प्रमाणें जल्मलोलो आनी स्वाधीन आसली तिचो एक बासावणे उदेशी जल्मलो. वोपार घालून एक घोडणेची खबर सांगल्या. त्यो बायलो 2 कोराराचे रूपकार. एकली सिनाय दोंगरावेली, ती गुलामपणांक भुरगें जल्मा हाडटा, ती हागार. पूण वयर आसा तें जेरुजालें, आपले स्वतेचे आमची आवय ती. तर बरयलेलें आसा तें अशें: संतोश बरीत जा बांदचे वस्तोरे. भुरगें बाल नासलोले, बालांतराच्यो दुखी भोगूंक नासलोले. कुशालकायेन उडो मार आनी तुजो तालो उबार. तर सांडलोले बायलेक ओगलीं भुरगीं, घोव आसलोले तिचे परस उणी. म्हणटच बाबा भयणीनो, आमी चाकोन्नीचीं भुरगीं न्हय, बोगोर स्वाधीन बायलेचीं. आमी आमचे स्वतेची जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूं तुमचेर घेनाकात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळीं म्हणुया: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्पराचे सेवकांनो, वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेंतितान अस्तंते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मोलबा वयर ताची महिमा. जबाब: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तान वडो घालून तो पोलेता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. कालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बल्यांक शानांतलो वयर काडटा. जबाब: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आयज तरी सर्वेस्पराचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. लोकांची उरपूंच जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, ही खरेंच नश्टी पिणगा. ती एक खुणा मागता, पूण जोनसाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणेची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर खास्तीचें फर्मण मारतली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतावन सोलोमावाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचें फर्मण मारतलो, कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें.
पूण पळयात, जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणे तुका क्रिस्ता. प्रूफ, एविडन्स. भाव भयणीनो, ही उतरां आमी ह्या दिसांनी जायते फावटी आयकता. कितेंय जालें प्रूफ दी म्हणटात. बऱ्याक तशेंच वायटाक. कोण जरी तर वायटान सांपडलेलो आसा आनी वायट केलां तरी पूण म्हणटा प्रूफ दाखय हांवें वायट केलां म्हण. कोणें कितें बरें केल्लें आसा आनी कोणाचें बरेंपण दिश्टी पडटा जाल्यार ताचेर आड जें कितें प्रूफ आसा तें ह्या दिसांनी सोदतात. बरें आहा तें प्रूफ लिपयन दवरतात आनी जें कितें चुकीचें आसा वो जें कितें वांकडें अंध भक्तीचें आसा तें काडून दाखयतात. शुभ वर्तमानांत आयज आमी आयकता जेजू हे पिणकेक ही नोश्टी पिणका अशें म्हणटा. कित्याक जें कितें आपल्या दोळ्या मुखार सारको प्रूफ, एविडन्स दिश्टी पडटा, खुणां दिश्टी पडटात, त्यो ते पळोवपाक तयार नात. पूण जेजू लागीं ते आनीक खुणां मागतात. तूं खरेंच देवान धाडलेलो मागलेलो आमी मानपाक तयार आसा, कित्याक तुजीं उतरां, तुज्यो करण्यो तूं मेसियस म्हणून दाखोवपाक आसात कशीं बरीं. पूण तूं आमकां एक प्रूफ दी, तूं आमकां खुणां दी, आनी त्या उपरांत आमी तुजेर सारकें स्वत मानतले. कंडिशन, देवाक आयज आमी कंडिशन घालपाक लागलेलीं आसात. मनशां, जरी तर तूं आमचो देव जावपाक सोदता जाल्यार प्रूफ दी. बाबडी न्हय, आमचें मुर्खेपण, मनशांचें मुर्खेपण. आनी ह्या मुर्खेपणाक लागून आमी पोत्तून गुलामपणान पडत आसा, पातकाच्या गुलामपणान, देंवचाराच्या गुलामपणान. आनी देंवचाराचे पिले आहात संवसारान, नोश्टी पिणका म्हणटा ती आहा. आनी ही नोश्टी पिणका जी आहा ती सदांच जें कितें बरें आसा तें पाड घालून वायट आसा तें घेवन आपूण पदवी चलोवपाक सोदता. हें आमकां दिश्टी पडटा. देंवचार तशें करता. वायटाची पदवी दाखोवन ती बरी भाशेन बरें गोड गोड ताका गुटलावणी करून दाखयता आनी तें आमकां दिता आनी आमकां गुलामपणान ओडटा. आयज ज्यो भांडावडी आसात आमच्या समाजान, आयज ज्यो भांडावडी आसात, इन्स्टिट्यूशन्स आसात, आयज जे सिस्टम्स तयार केल्ले आसात, ते एके भाशेन ह्याच वायटाचे वो ह्या एका व्हडले मांदावडीचे भाग जाल्ले आसात. गुलामपणान आमकां ओडूंक आनी सगळें समजून, आख्खें समजूंक आतां आमकां वेळ ना. पूण ही आख्खी भांडावड खरीत भाशेन आमकां देंवचाराची गुलामां करूंक. देंवचाराची गुलामां म्हणल्यार पातकाची गुलामां. देंवचाराची गुलामां म्हणल्यार सारकी मोत ना वो सारकी समजणी ना, मिसअंडरस्टँडिंग्स आसा, गैरसमज आसा, ताची गुलामां. देंवचाराची गुलामां म्हणल्यार रागाची गुलामां. आमी तांकां लिसांव शिकोवपाक जाय, रिवेंज घेवपाक जाय, असलीं गुलामां. आनी हाच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलू गालियेसेकारांक चीट बरोवन आमकां सांगता, आमी सुवाधीन. वी आर चिल्ड्रन ऑफ फ्री वायफ. आमी गुलामपणान जल्मल्लीं भुरगीं न्हय देवाची, तर देवान आमकां जल्म दिला तो आपल्या बरेपणान आनीक आमकां शांततायेन जल्म दिला. आपली म्हणून विचून काडल्या आनी आमकां आपलीं भुरगीं केल्यान जेजू क्रिस्ता सवें, आपल्या पुता सवें. तर भाव भयणीनो, हें समजून घेवंक आमकां फावो ती जाणवाय दी म्हूण मागुया. आनी हें समजून घेवन आमी दिसाच्या दिसाक जे आमकां प्रूफ दिश्टी पडटात, एविडन्स दिश्टी पडटा, खुणां दिश्टी पडटा, पुरावे दिश्टी पडटात, त्या दिसाच्या दिसाक आमचे भोंवतणी जें आसा तें पळोवन समजूंक आनी आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C32, पेज नंबर 42, C32. Sorbe Shara Deva
तुझ्या उदारपणांतून आमकां तेका दाखोवचो सरो तुका म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वरवीं आमच्या नखे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मारून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमी उबारतात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गुटभर गोटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना देव आमचो मोग करता आनी हाचो पुरावो आमकां दिसाच्या दिसाक मेळटा आयज आमी हे मिसाचे भेटेन जिवी उबी आसा होच पुरावो आमकां पुरो त्या भायर आनीक जायते पुरावे देव आमकां दीत आसा हे सगळे स्विकार करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणी करून नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान आमकां भलायकी मेळटली D40 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Sorgiuno Gesù dilo amka oso favonaso amco Gesù Jegorzalo amci admig buki Paulo Gesù
मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या उमोलीक रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सुपूर्णायेन ताच्या देवसैमान आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडोवकार. उत्सवीक वर्साक मागणी. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. वागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणी कशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानांची उर्बेवन परगटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88. F6. Deva